मसाला बी लहान नाही पेर बरे लागतात सामके. मम्मी फाटल्यान चल. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आनी सगळ्यान पयलीं तुमकां मनापासून थँक्यू, खूब 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 थँक्यू. कारण तुमी इतले म्हाका बरे ब्लेसिंग्स दिले. 6000 सबस्क्रायबर आमचे कंप्लीट जाले आनी त्याच बरोबर तुमचे इतले विशीज अजूनही म्हाका कमेंट आसा ते चालूच आसा. कॉंग्रेच्युलेशन आनी इतले सगळे ब्लेसिंग्स तेका लागून खरेंच मनापासून तुमचे थँक्यू. अशेंच म्हाका मोग करा, असो सपोर्ट बी दवरा आनी अशेंच तुमचे ब्लेसिंग्स बी म्हाका सदांच दियात. तर खूब बरें दिसता की म्हाजे 6000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले. आमची फॅमिली आसा ती आनीक मातशी मोठी जाली आनी तुमचे कमेंट वाचून ना म्हाका खूब बरें दिसता. कमेंट वाचल्या उपरांत म्हटल्यार इतलें बरें दिसता ना की एक दीस जो आसा तो फ्रेश असो स्टार्ट जाता आनी आनीक म्हाका मोटिवेट करता की तुमकां लागून बरे बरे व्हिडिओ घेवन येवपाक. सो खरेंच मनापासून थँक्यू. इंस्टाग्राम म्हण, वॉट्सॅप म्हण, यूट्यूब म्हण, अजूनय म्हणटा तशें मेसेज कमेंट हे चालूच आसा. इवन संजयाक सुद्दां म्हणटा तशें फेसबुकार बीन चालूच आसा, कमेंट बीन येता. सो खरेंच तुमी आमकां इतलो मोग दिता, स्पेशली म्हाका, मम्मी आनी संजयाक. आनी कमेंट सुद्दां करतना तुमी आमकां तिगांयकू मेन्शन करून सामकें म्हणटा तशें तुमचो हार्ड वर्क आसा आनी भरपूरशे बरे बरे कमेंट आसता. तेका लागून मनापासून थँक्यू. तर आयचो ब्लॉग सुद्दां हांवें लेट असो स्टार्ट केलो. काल तर तुमी पयलेच आसतले शेतान बीन गेल्ले आनी मागीर ना इतले जॅम जाले सामके, वताक मेन म्हटल्यार रावल्ले ना. सो आयचो ब्लॉग सुद्दां लेट असो स्टार्ट केला. जेवण बीन आमचें सगळें जाल्लें आसा आनी आतां हांवें ब्लॉग स्टार्ट केलो. म्हटल्यार जेवण बीन सगळें करून घेतलें आनी 12 जाल्लीं आसा. 12 सुमार आयज हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. तर आयज मातसो फ्री असो टायम आसलो म्हाज्या कडेन आनी दिवाळी सुद्दां लागीं पावल्या. कांयच आमी तयारी करूंक ना अजून. दिवाळी लागीं पावली तरी हांगा थंय धांवपळूच म्हाजी चालू आसा ऑर्डरीक लागून. सो फायनली ऑर्डरी सगळे कंप्लीट जाले. आतां परत एकूच ऑर्डर उरले, ती आमी मंडे म्हणटा तशें क्लियर करतली. म्हाका कालूच कोणी तरी कमेंट केलो की तुमी मडगांव परत केन्ना येवपाची आसा. सो आमी ना येता त्या मंडे येवपाची आसा, सोमारा येवपाची आसा. जर कोणाक ऑर्डर जाल्यार म्हाका कन्फर्म करा. सो घेवन येतल्या. तर आतां दिवाळी येतली आनी आमी कांयच प्रिपेरेशन अजून करूंक ना. एक्चुली फराळ बीन करताली बट ह्या फावट म्हटल्यार नाका, इतलो टायम बी ना. खरेंच सांगता, इतलो टायम ना, सामकी बिजी वयता आमी. आनी फराळ केलो सुद्दां जाल्यार तो मागीर तसोच उरता. नेवरे लास्ट टायम आमी नेवरे केल्ले, शंकरपाळी केल्ली बट मागीर ते तशेंच उरले. एक दीस खाल्ले फकत आमी, तेज्या मागीर ते तशेंच उरले. सो मम्मीक म्हटलें ते करयाच नाका, जाय जाल्यार म्हटलें हाडटा हांव, पूण ते करूंक घेवन बसो नाका म्हटलें. एक तर इतलो टायम वयता आनी मागीर ते तशें उरता, कोण खायना कांय ना. नेवरे तर म्हाका तितले लायक ना. मम्मी खान एक नाल्यार 2 खातली, ती काय बीन चड गोड लायक ना. सो ते म्हटलें आसूं न्ही तशेंच. आनी आतां फ्री टायम आसा सो म्हटलें आकाश कंदील बीन आसा तो आमचो फोल्डेबल आसा, लास्ट टायम हाडलेलो हांवें, तोच म्हटलें जॉयन करतलें. नेवीन हाडपाचो प्लॅनिंग आसा बट थोड्या रिजनाक लागून कन्फर्म ना की नेवीन घेवं की नाका. सो ते जर रिजन कन्फर्म जालें जाल्यार बरें आसा. पळयात असो ना आमी पॅक करून दवरलेलो आकाश कंदील. 2 आसा एक्चुली ते. तेतूंतलो एक हांव कितें करतलें, जॉयन करतलें, एक तसोच दवरतलें. आनी अजून आमी क्लिनींग बीन कांय करूंक ना. एक्चुली इतल्यान तरी आमी क्लिनींग करूंक जाय आसली. आयज कितली तारीख सांगता तुमकां, आयज न्हय 26, हय 26 तारीख आयज. आमी अजून क्लिनींग बीन कांयच स्टार्ट करूंक ना कारण तेज्या फाटल्यान सुद्दां एक रिजन आसा. सो ते जो मेरेन कन्फर्म जायना तो मेरेन आमकां कांयच करूंक गावना. सो पळोवया ते कन्फर्म केन्ना जाता आनी फुल्ली प्रिपेरेशन केन्ना स्टार्ट जाता. सो हो पळयात, हो आकाश कंदील तुमी पयला आसतलो लास्ट विडियोन होच हांवें केल्लो आनी तोच आतांय बीन तोच जॉयन करतलें हांव. सेकेंड जो आसा न्हू तो तसोच दवरतलें, जॉयन करचें ना. आनीकूय आसा एक पळय, दाखयता तुमकां. पळयात असो एक आसा, म्हटल्यार दोनूय पिंकूच आसा ते. तर हो एक जॉईन करतलो आनी हो जो आसा
तसोच दवरतले आमी न्हय पॅक बीन करून दवरता जाय म्हटल्यार वेस्ट अशें वचूंक जायना खंय ना खंय मागीर ते यूज जाता तेका लागून म्हाका वेस्ट बीन करूंक लायक ना म्हाका नुस्तें फ्राय करूंक जाय मातशें हें करून घेतलें हो जो आकाश कंदील आसा न्हय तो ऑलरेडी म्हणटा तशें जुनो आसा हांवें ऑलरेडी यूज केल्लो आसा तरी बट हो म्हटलें जॉयन करून दवरया यूज जावं शकता आनी हांगसर म्हाका न्हय ऑर्डरीचे कॉल सुद्दां मदीं मदीं येताले तर हो जॉयन करपाचें कारण म्हटल्यार आजून एक म्हणटा तशें एक रिजन आसा आनी तें रिजन आमचें आजून कन्फर्म जावंक ना तेका लागून हो हांव जॉयन करून दवरता पॉसिबल जालें जाल्यार नेवीन हाडपाचें हांव ट्राय करतलें म्हटल्यार हाडपाचेंच आसा नेवीन इतले तर हांवें कंप्लीट केलें गोल सामकें लायलें आनी तितलो टायम लागना जॉयन बीन करपाक सगळें जर तुमी सारकें दवरीत न्हय जाल्यार टायम लागना बाकीचें आतां तेजें जें हें आसा न्हय तें लावपाचें उरलां हांगसर फोनार उलयता उलयता न्हय म्हजें काम सुद्दां चालूच आसलें आनी फोनार उलयता म्हणटा तशें काम सुद्दां फास्ट अशें जातालें तर हांगसर आमकां ऑर्डर जी आसा ती एक बॉम्बे कुरियर करपाची आसली आनी त्या रिलेटेड सद्दां हांव फोनाचेर उलयतालें आनी पळयात सायड बाय सायड म्हाजो आकाश कंदील सुद्दां कंप्लीट जाल्लो आनी आमी न्हय प्रॉपर असो फोल्ड बीन करून दवरता तो म्हटल्यार परत यूज करूंक गावता न्हय आकाश कंदील इतलो हांवें कंप्लीट केलो फूल कंप्लीट करचें ना कारण हे जे आसा न्हय सकयले पट्ट्यो ते न्हय अशें लायक फोल्ड जाल्ले आसा सो ते सगळ्यान पयलीं म्हाका स्ट्रेट करून दवरूंक जाय म्हटल्यार अशें मागीर ते स्ट्रेट जातले आयर्न करपाक जाय मातशें तेका इतलो हांवें कंप्लीट केलो मातशें हें जालां हें बट पळोवया प्लॅन जालो जाल्यार हांव नेवीन आकाश कंदील हाडटलेंच आकाश कंदील बीन जॉयन केलो आनी किचनान येयलें आनी ते दिसा आमी पेरां जी हाडलेली ती म्हटलें एक कट करून खावया तर ते सगळ्यान पयलीं हांवें हांगसर कट करून घेतलें बरें तेजे स्लायस केले आनी म्हाका पेर बीन खावपाक नाय मीठ मसालो लावनूच चड लायक आनी मम्मीक सिंपल अशें सो हें हांवें कितें केलें हांगसर कट केलें आनी सेपरेट केलें मम्मीक जें जाय नॉर्मल तें सेपरेट दवरलें आनी म्हाका जें जाय तें सेपरेट काडलें हांवें कारण हांव मीठ मसालो एड करपाचें आसलें आनी मम्मीक तें अजिबात लायक ना तेज्या मागीर म्हटलें नुस्तें फ्राय करून घेवया कल्ली बीन आमी हाडलेली पळयात ती थोडीशी आसली एका दिसान इतली कल्ली कितें काबार जायना सो ती कल्ली बांगडे बीन अशें फ्राय करून घेतले आनी म्हटलें फ्राय जाता जाता हांव म्हटलें तें पेर बी म्हटलें बसून बरें खातालें अशी म्हजी तयारी आसली सामकी खावपाची तर गायज नुस्तें फ्राय करप चालू आसा म्हजें नुस्तें फ्राय करता करता हांगसर हांवें एक काल आमी पेरां हाडलेलीं न्हय ती म्हटलें कट करया आनी खावया आनी बरी दिसता पेर बरें मीठ लायला मसालो लायला आनी खावपाक बसला आनी तेच बरोबर मंडोळचे केळे तर मंडोळची केळी ते दीस संजयाच्या आईन धाडून दिल्ली स्पेशली म्हाका लागून आनी मम्मीक लागून तेंगेर भरपूर आसता मंडोळची केळी सो तिने धाडून दिल्ली आनी आतां हांव खावपाक बसला हे पळय मसालो बीन ल्हान न्हय पेर बरें लागता सामकें बेस्ट सामकें हेचो ज्यूस सुद्दां न्हय बरो जाता पेरांचो बीन ज्यूस तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा रेसिपी दिता मागीर बेस्ट जाता सामको मम्मी येयली हांगसर तिकाय बीन हांवें सेपरेट कट करून दवरलेलें तिका हांवें पेरांक न्हय मीठ मसालो लावंक नासलें नॉर्मल दवरलेलें आनी हांगसर हांवें मीठ बीन लायलो एक टेस्ट करून पळया मसाला लावून बरें लागता टेस्ट कर सकाळी न्हय ब्लॉग हांवें स्टार्ट केल्लो आनी मागीर ब्लॉग हांवें कंटिन्यू करूंकूच ना बिजी उरलें सामकें ब्लॉग म्हटलें कंटिन्यू करतलें बट पॉसिबलूच जावंक ना जेवलें बीन आनी तेज्या मागीरूय बिजीच सामकें आतां पोरसान येयला आनी जशें की हांवें तुमकां स्टार्टींग सांगलेलें की कटर बीन घालपाची आसा आमी म्हणून माडांनी बट तोय बीन प्लॅन कॅन्सल जालो आनी आतां मम्मी गेल्या माडांनी नाल्ल काडप सद्द्या चालू आसा पाडेली इल्लो आसा नाल्ल काडपाक तेका लागून ती थंय गेल्या हांवूय बीन आतां वयतलें आनी सांजची न्हय 4:30 जाल्ली आसा
सो नाल्ल बीन हाडटा म्हणसर मागीर काळोख जाता, भरपूर अशें हाडूंक जायना तेका लागून. तर थोड्याच वेळान आतां हांव वयतलें माडांनी. सद्या हांव वर्सान येयल्लें कारण म्हटल्यार उदक बीन न्हांवपाक तापोवंक जायना, तो उजो बीन घालपाक जाय. आनी आयचो ब्लॉग न्हय खंयचे खंयच असो पावलो कारण म्हाका कंटिन्यू मेन म्हटल्यार करूंक गावोंक ना. आनी हो पळयात गुलाब, ताका कळो येयल्लो आसा पळयात, पिंक कलर गुलाब आसा तो. आनी आयज फुलां भरपूर फुल्लली. ही पळयात हांगसर आसा पिंक कलर. ही दसवंत न्हय, म्हाका भरपूर आवडटा. क्यूट अशी बारीक फुलां आनी बरी दिसता कलर. तर गायज हांव येयलें माडांनी आतां, आनी दोनूय कामां आमची न्हय वांगडाच जाली. तर कटरूय म्हणटा तसो कॅन्सल जाल्लो, तो आतां कटरूय घालता आनी तेच बरोबर नाल्लूय काडप चालू आसा. दोनूय म्हणटा तशें वांगडाच कामां बरी न्हय वांगडाच जाली दोनूय कामां, टेन्शन ना. कटर मातसो जाय आसलो कारण न्हय हांगसर भरपूर वाडला पळयात, आमच्या माडांनी भरपूर वाडला. आनी भंय दिसता न्हय अशें लायक भितर बीन भोंवपाक भंय दिसता, कोणूय आसत जाल्यार पांया कडेन म्हणून. आनी पाडेली काका न्हय हांगसर चडला पळय, ह्या माडाचेर वयर चडला. आनी पळोवया आतां कशें कितें काडटा तें. कटर पयलीं हें करता काय, दोनूय वांगडाच नाल्लूय वांगडाच काडटा. आनी हे काका सगळे हितूनूच गेले, ते उदकानूच गेले न्हू. तर त्या सायडीन उदक आसा, सो सगळे नाल्ल काडलेले पळून गेले म्हणजे उदकान पडले. काडपाक अळशीक ते आतां भितर पडल्या न्हय काडूंक अळशीक सामकें. बरे पांय वयतले भितर न्हू अळशीक. तर चला, ती काळी मोय न्हू बरी चावता ती तांबडी. तर मम्मी नाही थंय आसा. तर काय जाऊ पळयात आकाश हा खूब दिसांनी. आनी आतां कटर बी स्टार्ट जातलो. हे पिटेर तो उडय तो सगळं. एक्झाम सोंपली, खतम खतम. खूप दिसांनी व्हिडिओ ना तू नरकासूर झाला चालू आहे बघ. चुलीक जातले चुली. लाकडावर तर काय जांगसर आकाशान पण लाकडां काढली वेणीची. आहे असं नाही ना रे, अजून तयारी चालू आ ना अजून. करतले का नाही आटलं पहिलीच हा रे. ऑलमोस्ट नाही झाले सगळे कट करून क्लिअर झाले पळयात. चला फोन दे. तर सध्या नाही ह्या माडाचे नाल्ल काडप चालू आसा. हो पळयात एक उडयलो काकान. चेक करचो. तर हांगसर मम्मी चेक करतली जड आसा की कितें तें कितें म्हणटात तें. पळयता. तर कटरूय जालो आमचो निवळ जालें पळयात एकदम. आतां भोंवपाक बीन बरें. हे मागीर आमी फाल्यां बीन लागीं करतली. आनी एका माडाचे नाल्ल न्हय काकान काडले, त्या माडाच्या कॉर्नराक आसा ते. आतां 2 माड आसा तेजे नाल्ल काडप चालू आसा पळयात फटाफट. म्हटल्यार कॅन्सल जाल्ली कामां जाली सारकी. नाल्ल एक्चुली आमी फाल्यां काडपाची आसली आनी कटर आयज घालपाची आसली, बट दोनूय कामां बरी जाली फटाफट न्हय गे. हे पळयात मम्मी कितें म्हणटा गे. फटाफट नाल्ल कशें वाटेन व्हरतले ते बघ. हय आतां आमकां वाट ना एक तर नाल्ल व्हरपाक. एक तर आमकां नाल्ल व्हरूंक प्रॉब्लम हांगच्यान हळशीक आसा सामकी वाट.
सो पळोवया आतां कशें कितें व्हरोंक गावता तें. आनी आतां सनसेट दिसतलो हांगसर हो पळयात. बरें जालें पळयात निव्वळ सामकें. हें फकत मागीर एकदम लागीं करपाचें. बरें आतां अशें न्हय भोंवपाक सुद्दां बरें, नाल्यार सामकें फूल हें जाल्लें, भोंवंक सुद्दां त्रास जातालो. आनी हो तो पोल पळयात, लास्ट व्हिडियोन हांवें दाखयल्लो न्हय तो हो पोल आसा. उडय उडय. खूप दीस जाले खाल्ले. त्या पोलाक न्हय कितलेशे माकड कितलेशे पक्षी बीन लागून मरतात जाणा. बट कांय ऑप्शन ना त्या पोलाक. म्हटल्यार एकदम पोल म्हटल्यार डेंजरूच आसा तो सामको. मुयो आसात न्हय भितर गे, मुयो आसात काळे. बारीक आहात. आनी काकान हांगसर आडसर उडयले पळय. पेणी पडची ना मरे बाई. फुटले काका, फुटले ते आडसर. बरें जालें उदक पी गे. बरें आहा गे उदक. म्हाका दिसता पचपचीत आहा ते. पेणी पडची ना मरे. आडसरां उडयली न्हू का डायरेक्ट फुटतात. तरणी असली का डायरेक्टूच फुटतात सामकी. ते फुटले पळय. बरें लागना. पचपचीत गे ते. ही पळय टेस्टिंग चालू आहा मम्मीची. पचपचीत आहा न्हू ते. बरें ना ते, तरणे आहा ते. तर ह्या माडा वयले काडप सद्या चालू आसा. आनी तो जो माड आसा न्हय तेजे काडून जालें. हो पळय सनसेट बरो दिसतलो आतां. फुटला म्हणून हे मास हे बरें आमगे. ना घे बा. ते म्हाका तुका खा. कोई तो मासो तो डायरेक्ट. तर सद्या न्हय हांव 800 पियेता हे पळयात. बरें आसा सामकें. आनी फ्रेश 800 रुपया सामकें. म्हटल्यार माडा वयले काडले आनी डायरेक्ट पिले. ही मजा न्हय वेगळी आसता. आनी अशें भायर शॉपा वरसून बीन घेवप आनी ते पिवप म्हटल्यार तेजी अशी मजा वेगळी आसता. बरें फ्रेश थंड अशें आसा आनी हेवी आसा. उदक न्हू काबारच जायना इतलें उदक आसा भितर. मोबाईल थंय उडयलो. ते पडला बाई ना पळयात काबार जालें. साराचें उदक काबार जालें तशें आमी आडसार फोडून ते खावपाक सुद्दां बसली. आनी फ्रेश अशें पळयात कितलें बरें न्हय. आपल्याच भाटान अशें फोडून आडसर बीन खावपाची मजा वेगळीच आसता सामकी. पळयात अशें करून न्हय आमचे नाल्ल जे आसता न्हय ते सकयल वयता आनी काडपाक मागीर त्रास जाता. पिड्ड्यार तो चड नाल्ल पूण झडोन पिड्ड्यार जाले ते गेले ते. तर गाय जालें आमचे नाल्ल काडून. एका माडाचे काडूंक ना आमी, 2 माडाचे सारके काडले. सो आतां व्हरपाक मेन प्रश्न व्हरपाचो. आनी हे पळयात कलम, आंब्याचे कलम अशेंच लायिल्ले जाले ते. सो आनी खंय वचोंक ना न्हू सकयल. हेज्या भितर बीन वचत न्हू जाल्यार आमकां अजिबात नाल्ल मेळना. आनी गांवय ना. हे सगळे जे हिरवे दिसता न्हय हेज्या भितर उदक आसा. भितर जर वचत न्हय तुमी धोपरा वयर अशें उदक वयता सामकें. चल या मगे. आनी हे मम्मीन दवरला उज्याक बीन मागीर व्हरोंक गावता न्हू. तर गाय चला खंयचो घेता. कितें कितें हाडलां तें व्हरोंक जाय नाल्यार ह्या चारीन विसरोन वयतली आमी. ताजो मोबायल बीन पळयात कसो उडयला हांवें. पळयात आनी आडसर खान बरें दिसलें सामकें. एक फ्रेश आडसर खाल्लें सुशेगाद व्हरते. तर ही पळयात अशी वाड आसा ताका लागून मम्मी अशी घेवन वयता. ते आमी हे काडूंक ना, पिशवेन भरून व्हरोंक ना अशें येलें. तर गायज ही पळयात मम्मी वयता हांगसर. आनी म्हाजे कडेन एक पिशवी आसा एकदम हेवी अशी. आनी हांगसून व्हरप म्हटल्यार एक तर डेंजर. हांगसून न्हय व्हरप म्हटल्यार व्हडलें डेंजर. सो
नाल्यार परत डबल वावर जातलो न्हू. सो मम्मीक म्हटलें हांव घेता. पडलें जाल्यार डायरेक्ट गटरान वयतलें. मम्मी पावली. आम्ही मातशी ना म्हटल्या नाही पळयात कशी आड्डूंक लागली ती. सोदीत सोदीत हांगा पावली. हांगसर एकलो आसा, थंय एकलो आसा पळयात. पळयात कसो सोदीत पावलो तो. आतां कोण घेयना तुका, चल आतां मम्मी फाटल्यान चल. पळयात कसो वयता तो. तिचे फाटोफाट वयतलो घरा कडेन. चल 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 आतां बेगीन. गरमी जाली सामकी. नाल हे करता म्हणसर कसो धांवता पळय फाटल्यान. हो एक आनी हांगसर सगळीं पावली आमचे फाटोफाट. हेका पळयात चिमणी. तर जाली आमची कामां बरी जाली आयज. कामां फटाफट दोनूय कामां जाली सामकी. आनी नाल हाडटा म्हणसर नाका जालें. उरलेले आसा ते सकाळीं करतले आमी. सकाळीं एक माडाची काडटली. अशें येता अशें येता. तर गाईज पावली आमी घरा कडेन. नाल बीन दवरले आनी बरो काळोख पडत येयलो सामको. तर बऱ्या तरेन सगळीं कामां जालीं. मेन म्हटल्यार आमकां नाल्ल नासलो. विकते नाल्ल खातालीं आमी. म्हटल्यार ना आमकां काडपाकूच कोण मेळनासलो. पाडेली काका मेळत नासलो. तेका लागून आमकां अशें प्रॉब्लम जावपाक लागलो. सो बरें जालें एक तर नाल्ल गावलो आमकां मेन म्हटल्यार. आनी फाल्यां पळोवया आतां काका परत केन्ना येता तो. तर असो दीस गेलो म्हजो आयचो. काम ना म्हटल्यार स्टार्टींग हांवें सांगलें आयज मातशें हांव फ्री आसा. बट फ्री ना. काम हे येयलेत खंय ना खंय. काम हे काबरूच जायना. कितले ट्राय करा काम येतात सामकें. हांवें एक्चुली चिंतलेलें सिरियली बीन पळोवन दवरतलें पेट्टा की ना तें पळोवंक जायना. दिवाळेक म्हाका सिरियली घालपाक जाय. पेटना जाल्यार म्हटल्यार नवीन घेवपाक जाय. सो तें काम करपाचें आसलें हांव आतां सांजचें. बट हें काम वाडलें काय ना. हेंय काम तेंय काम दोनूय कामाच. तर काही चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया आमी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडियोन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.